Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. जॉबाचे प्रॉमिस करीत आसा 10,000 जॉब 10,000 जॉब 10,000 जॉब. सरकारी मळाचेर जितक्यो नोकऱ्यो भरपाच्यो आसा ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्या फुडल्या 6 म्हयन्या भितर भरल्यो वयतल्यो. एप्रॉक्सिमेटली 10,000 जॉब्स. त्याच्या नंतर एक त्यांच्या मंत्र्यान सांगलें की ते शक्य ना म्हणून. चीफ मिनिस्टरान सांगला 10,000 जॉब आहा म्हणून. ते 10,000 जॉब दिता म्हणसर आमकां उणेशे उणे आनीक एक वर्स लागतले. इतले इझी ना ते आतांच काडले एडवर्टायज केले आनी फाल्यां दिले. हितूंतल्यान ते इतले कळोन येता की हे लोकांक आनी तरणाट्यांक फटयताले फक्त मतां घेवपा खातीर. बट एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1,000 जॉब्स जे आसा हे रिक्रूट जाले डिफरंट डिपार्टमेंटांतल्यान. हांव 10,000 म्हणटालो तितूंतले आनी फुडले आमी 8,000 प्लस एडवर्टायज जाले. फक्त 2,000 कितें तरी एडवर्टायज जावपाचे उरल्या. इट इज इन प्रोसेस. हार्डली म्हाका दिसता फुडल्या 15 दिसां भितर उरलेले जावन वयतले. बट हाजो सगळ्याचो प्रोसेस तो कंप्लीट जातलो. 19 डिसेंबर पर्यंत प्रोसेस कंप्लीट जातलो. सरकार अजून 10,000 जॉबांच्यो जाहिराती काडपाच्योच आसा. ते वाटेन खात्यांनी मल्टीटास्किंग स्टाफ, LDC, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोटायपिस्ट सारकिले पोस्ट ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट महामंडळांतल्यान घेवपाचें फर्मान सावंत सरकारान सोडलां. गिरीश म्हणटा काँग्रेस सांगताली ते हेंच की हो 10,000 जॉब आसात ते ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान रिक्रूट करतले. खास करून C क्लास. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनांतल्यान करता हेजो अर्थ हे सगळ्यो वेकन्सी ह्यो टेम्पररी आसतल्यो. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसीचेर आसतल्यो. सगळे प्रोसेस कंप्लीट करतले. इलेक्शन जातकर तांकां भायर मारतले. एम्प्लॉयमेंट कसो क्रिएट करतले ते काँग्रेस पक्षान आमी ऑलरेडी एकला आनी आमी अनावन्स करतलेच. त्याच बरोबर जे पयलीं टेम्पररी जे आसात तांकां आमी न्याय दिवपाचो ट्राय करतले. नोकऱ्यांचो प्रोसेस जो आसा तो तसो चालू उरतलो. तो खंयसरूच प्रोसेस बंद जावंक ना, कांयच जावंक ना. सगळ्यो नोकऱ्यो भरल्यो वयतल्यो. फक्त कालचो नोटिफिकेशन जो आसा पळय न्ही रे, हो नोटिफिकेशन स्टॉप गॅप अरेंजमेंट. जो स्टॉप गॅप अरेंजमेंट लीव वेकन्सी खातीर जो एडवर्टायजमेंट करचो पडटा तो एडवर्टायजमेंट करचो पडटना कोणी लीव वेकन्सीचेर वयता. वेकन्सी भरच्या पयलीं एखादी वेकन्सी स्टॉप गॅप अरेंजमेंट जे आसता एखादी भरच्या पयलीं 3 म्हयन्या खातीर लागता. ते एम्पॅनल केल्ले कॅन्डिडेट घरपाक प्रोसेस खंय वयतना 9,000 एडवर्टायजमेंट वेकन्सी जाल्यार त्यो 9,000 भरल्यो वयतल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.